सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन. आयच्या मिसाची मांडावळ करता आमची फिरगोजीची तरणाटी. आमच्या सगळ्या तरणाट्यां पासत खेरीत भाशेन मागुया देवाचे वाटांनी तांणी चलूंक आनी संवसारी वाटो आसात त्यो कुशीन सोडूंक आनी आमच्या तरणाट्यांक जें तीं शिकतात वो वावर करतात तातूंत येस मेळूंक खेरीत भाशेन मागुया. खेरीत भाशेन मागुया आमच्या कुमन्यांव घेवंक तयारी करतल्या भुरग्यांची. फुडल्या आयताराक आमच्या भुरग्यांचो पयलो कुमन्यांव. ह्या दिसांनी आपली लागशिल्ली तयारी करतात. खेरीत भाशेन तांची तयारी बरे भाशेन जावंक तांचेर तांच्या गोराब्यांचेर आनी तांच्या संदेशकारांचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक आमी हे भेटेंत मागुया. तशेंच आमची जण एकल्याची मागणी आमचेच पासत आमच्या गोराब्यां पासत देवा मुखार दवरुया. आमच्या राज्या पासत आनी आमच्या देशा पासतूय वेगवेगळ्यो वस्तू ह्या दिसांनी आमच्या राज्यान गोंयच्या राज्यान आनी आमच्या भारताच्या देशान घडटात. हे सगळें देवान आपल्या हातान घेवंक आमी आमच्या देशा पासत आनी राज्या पासत मागुया. हेर सगळी आमची खासगी मागणी इल्लोसो वेळ उगीच रावून देवा मुखार दवरुया. आयज रॉबिन आनी पर्ल मास्करेनेस आपलो लग्नाचो दीस मनयतात. देवान तांचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. कायरा फेर्नांडीस आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता. ताचेरूय देवान आशिर्वाद घालूंक मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सव्या आसूं. प्रितीच्या भावा भयणीनो, सगळीं आमी यात्राकार ह्या गायनाची उतरां उशी सगळीं आमी यात्रेकारां आनंदान चलता वाट. प्रोम संस्कार बांदता आमचो सांगाती गोट एकचार ते आमी गायलोले आयकलां आसतले. हिमावसाचे वाटेर यात्रेकार कशें चलतल्या शिसांक सांगात दिवंक जेजू खूद लागीं सोडून तांचे बरोबर चलूंक लागलो. जायते फावटी आमी जेजू सोडशिल्ली पयस पयस वेता पूण जेजू आमकां सोडटा, आपलो पाटलाव करूंक आपयता आनी आपूण आमचे बरोबर चलता. आमी आमची संवसारांत यात्रा चलतना सदांच जेजूक चिंतकून रावन ताचे उतर आयकून आनी परम संस्कारा वरवीं ताची घोटाय घेवन ताच्याच फाटल्यान वचूंक ह्या मिसाच्या बलिदानान मागुया. वाटसूर भावा भयणीनो, आमी सगळीं वाटसूर आनी आमी वाटेन चलता आनी हे वाटेन चलता आसतना जायते फावटी आमी दिशाभूल जाल्लीं आसा. जायते फावटी आमी निराशी जाल्लीं आसा, दुखवलेलीं आसा. तर असल्या वेळार आमचे बरोबर जेजू चलता तो आमी ओळखूंक पासून थोडे फावटी विसरल्या आमच्या चुकीचें.
देवा लागीं हे मिसाचे सुरवातेक बोगसणे मागुया. सुम्या जेजू, आमचे भावार्थाचे यात्रेन तूं आमचो सांगाती, पूण तुजो सांगात अणभवूंक आमी चुकल्या. सुम्या काकूत कोर. क्रिस्ता जेजू, दर एक पावट आमी तुजें उतर वाचता तेन्ना तूं आमचे लागीं उलयताय, पूण तुका खुशे मनान आयकूंक आळसाय आमी दाखयल्या. क्रिस्ता काकूत कोर. सुम्या जेजू, तुज्या मासा रोगतान आमकां तूं घटाय दिताय, पूण तुज्या पवित्र जेवणाचें वर्तेपण भोगूंक आमी चुकल्या. सुम्या काकूत कोर. निसर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिन वाजता, तुज्या तूर वैभवा पासो आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाच्या एकट्याच पुता, सोम्या देवा देवा, देवाची शेळी शेळी, तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकूत कोर. तूं बापाच्या उजव्याक बसला, आमचे मागणे आयकून घे. त्या पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाची होय. जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं भूत ईश्वर. आमेन आमेन आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या प्रितीच्या बापा, तुज्या पुताच्या खोत नासलेल्या मेंढऱ्याच्या ओमोलीक रोगतान आमकां पातकांतली सोडूंक आनी ताच्या पुनर्जीवनपणान आमकां तुजीं भुरगीं करूंक जाणवायेन आनी मोगान तुवें थारायलें. हो आमचो पुनर्जीवन जाल्लो सोडवंडार आयजूय आमचे मदें जियेता आनी वाटेर आमचो विस्वासी सांगाती जाता. तुजे जाणवायेच्या गुटांची आमकां समजणी दिता म्हूण दिनवाशी काळजान आमी ओळखून घेता. ताच्या उतराक आज चितान कान दिवंक आनी ह्या उतरा प्रमाणे ताच्या सांगाता भावार्थान आनी विस्वासान वाट धरूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा ससनाच्या ससना.
दोमदूताच्या इतिहासा वेले वाचप. पेद्रू त्या इकरा बराबर उबो रावलो आनी व्हडल्यान असो उलयलो, जुदेवानो आनी जेरुजाल्यांत वस्त्याक आसलोल्यानो, हें जाणो जायात आनी हांव सांगतात ताका चीत दियात. नाजरेचो जेजू तुमचे मोदें आसलो तेन्ना ताचे उदेशी देवान ओचोऱ्या आनी विस्मिता आनी कुणां केली आनी अशें तो आपणाक मानवलोलो मनीस म्हूण देवान दाखयलें. ही सगली खबर तुमी जाणात. आपले थारायलोले येवजणे पोरमोणे सगळे आदी फुडें जाणा जावन देवान जेजूक तुमचे आदीन केलो आनी समोर नासलेल्या मनशा उदेशी तुमी ताका खुर्सार खिलावन जिवेशी मानलो. पूण मोन्नाच्या बानपासांतलो सोडून देवान ताका पुनर्जिवंत केलो, कित्याक मोन्नान ताका आपल्या चोपक्यांत दवरूंक केन्नाच गळोन नजर आसलें. तर ताचे विशीं दावीद अशें म्हणटा, हांव सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरता. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटोच हांव कदींच हालोना. देखून म्हजें काळीस उल्हासता, म्हजो आत्मो मुरगोडटा. म्हजी कूड पोरयान सवस्थायेन सुस्त जातली, कित्याक तूं म्हजो आत्मो नरकांत सांडचो नाय आनी तुज्या विस्वाशी भक्ताक फोंडांत कुसूंक दिवचो नाय. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय. तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची बोरती. भावा भयणीनो, हें म्हज्यान तुमकां खात्रेन सांगूं येता की दावीद आमचो परजापती मेलो आनी ताका पुरलो आनी ताची समाधी आयच्या दिसा पर्यान आमचे मोदें आसा. पूण प्रवादी जावन देवान आपणाक आपले सोस्तीच्या एकल्याच आपल्या शिवासनार बसयतलो म्हूण सोपूत घेवन उतर दिल्लें म्हूण तो जाणा आसलो. देखून ताणें अभिशिक्ताचें पुनर्जिवनपण आदी फुडेंच पळयलें आनी परगट केलें. देवान नरकांत सांडूंक ना तो होच. देवान फोंडांत कुसूंक दिवंक ना ती कूड हाचीच. ह्या जेजूक देवान पुनर्जिवंत केलो आनी आमी सगळे ताच्या पुनर्जिवनपणाचे गोवाय. देवाच्या उजव्या हातान ताका आतां वयर उबारलो देखून बासायलोलो पवित्र आत्मो ताणें बापा कडलो घेतलो आनी आमचेर घालो. तुमी पळयतात आनी आयकतात तेंच. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जावन दी, सर्वेस्परा जिविताची वाट आमकां दाखय. परतून म्हणुया, सर्वेस्परा जिविताची वाट आमकां दाखय. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोणा येता. सर्वेस्पराक तुमी सांगतात, सायबा तूंच म्हजी दोन गिरेस्तकाय, तुजे शिवाय आनीक कांयच म्हाका ना. सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज, तूंच म्हजें पात्र, म्हजें दारजणें तुजेंच आदीन राखून दवरलाय. जबाब, सर्वेस्परा जिविताची वाट आमकां दाखय. सर्वेस्पर म्हाका बूद दिता, देखून हांव तुका दिनवासता. रातचे पर्यान म्हजें काळीस म्हाका शिकयता, बूद दिता. हांव सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरता. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटोच हांव कदींच हालोना. जबाब, सर्वेस्परा जिविताची वाट आमकां दाखय. देखून म्हजें काळीस उल्हासता, म्हजो आत्मो मुरगोडटा. म्हजी कूड पर्यान सवस्थायेन सुस्त जातली, कित्याक तूं म्हजो आत्मो मेल्ल्या मोदें सोडचो नाय आनी तुज्या विस्वाशी भक्ताक फोंडांत उरूंक दिवचो नाय. जबाब, सर्वेस्परा जिविताची वाट आमकां दाखय. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय. तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची बोरती आनी तुज्या उजव्याक सासणाचें सूख. जबाब, सर्वेस्परा जिविताची वाट आमकां दाखय.
बागेवन पेद्रूचे पयलें चिटीवेलें वाचप. प्रितीच्यानो, ओमको वो तोमको म्हूण पोले नासतना जोन एकल्याची कोरन्या पोरमोणें जोन एकल्याची न्हीद करता ताका तुमी बाप म्हणून उलो मारता जाल्यार परदेसांत जियेतना चोत्राय धरून चलात. तुमी तुमच्या पुर्वजां कडची पोलक्या जिविताची चाल घेतली. ते चालींतली तुमकां सोडयल्यांत न्हय कसलेच विनाशी वस्तू वरवीं, न्हय म्हूण रुपया वो भांगरा वरवीं, बोगोर निश्कलंक आनी कोतावीण मेंढराच्या मुणगे क्रिस्ताच्या ओमोलीक रोगता वरवीं. संवसार रोजचे आदीं ताची ओलोक आसली, पूण ह्या निमाण्या कालार तुमचे खातीर ताची ओलोक परगोट केली. ताचे उद्देशी तुमी आतां देवाचेर भावार दवरला. खरें म्हणल्यार हेच खातीर मुणगे तुमी देवाचेर भावार्थ आनी भरवोसो दवरचे खातीर देवान ताका मरणांतलो पुनर्जीवनपण करून मोहिमा दिली. देवाचें उतोरें. उद्गार. Sorves pora, zui zui. Sorves pora, zui zui. सोम्या जेजू पवित्र पुस्तकाचो अर्थ आमकां उगडून दी. तूं आमकां उलयताय तेन्ना आमच्या होद्यांत लासून दी आमची काळजां. Sorves pora, zui zui. Sorves pora, zui zui. Sorves pora, zui zui. Sorves pora, zui zui. Sorves por तुमचे सोवे आसूं. लुका परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजू पुनर्जीवन जालो त्याच दिसा तांचे भितरले दोग जाण जेरुसलेमांतल्यान सुमार 11 किलोमीटर पयस आसलेल्या एमाउस नांवाच्या गांवांत वेताले. आनी जें सगळें घडलेलें ताची गजाल एकामेका लागीं ते करीत आसले. आनी अशें जालें, ते एकामेका लागीं उलोवन विचार करता आसतना जेजू खूद लागीं सरून तांचे बरोबर चलूंक लागलो. पूण ताका वळखना जावंक तांच्या दोळ्यांचेर कितेंशें आयलोलें. ताणें म्हणलें, एकामेका लागीं तुमी करतात त्यो गजाली कसल्यो? चिंतेस्त दुखेस्त तोंड करून ते थांबले. क्लिओफास नांवाच्या तांतल्या एकल्यान जाप दिवन म्हळें, जेरुसलेमांत ह्या दिसांनी घडलां ताची खबर नासतलो तूं एकलोच हांगा जात्रेकार गाय? ह्या उतराक ताणें म्हणलें, कसली खबर? ताणें म्हणलें, नाजारेतकार जेजू विशीं घडलां ताची. देवा आनी आख्खे परशे मुखार कोरन्यांनी तसो उतरांनी पदवेन भरलेलो प्रवादी तो आसलो. आमच्या मुखेल याज्ञिकांनी आनी वडिलांनी ताका मरणाचें फर्मोण मारूंक धरून दिलो आनी खुर्सार खिळायलो. इस्रायेलाक सोडयतलो तो होच म्हूण आमी रावतले. तितलेंच न्हय, ह्यो सगल्यो वस्तू घडल्यार आज 3रो दीस जालो. आनी आमचे भितरल्या थोड्या बायलांनी आमकां घाबरायले. उजवाडचे आदीं ताचे फोंडाशीं त्यो गेल्यो, पूण ताची कूड तांकां मेळ्ळी ना. तुवें आपणाक देवदूतूय दिश्टी पडले,
आनी तो जिवो आसा म्हूण सांगतात अशी परत येवन तांणी आमकां खबर दिली. देखून आमचे बरोबरचे कांय जाण फोंडाशी गेले आनी बायलांनी सांगलोलें तशेंच तांकां मेळ्ळें. तो मात दिसती पडलो ना. तेन्ना ताणें तांकां म्हणलें, कितले म्हूण घडये आनी प्रवाद्यांनी सांगलोलें तितलें सोत मानूंक जोड मनाचे मनीस तुमी. क्रिस्तान हें सोंसूंक आनी त्या वरवीं आपल्या वैभवान भितर सरूंक नाका आसलें काय? मागीर मोइजेसा आनी सगळ्या प्रवाद्यां मेरेन आपणाक लागता तितल्याय शास्त्रांचो अर्थ तांकां सांगूंक लागलो. इतलें म्हणसर ते वेताले त्या गांवां लागशीं पावले आनी ताणें आपूण फुडें वेताशें करून दाखयलें. पूण तांणी परातून म्हळें, आमचेशीं राव. सांज जाली आनी दीस धारीर पडचो जालो आनी तो तांचे सांगाती रावूंक गेलो. तांच्या सांगाता जेवणाक बसलो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो, देवाक दिनवासून तो मोडलो आनी तांकां दिलो. तेन्ना तांचे दोळे उगडले आनी तांणी ताका ओळखलो, पूण तो तांच्या दोळ्या मुखावेलो नाच जालो. तेन्ना तांणी एकामेकाक म्हळें, तो वाटेर उलयतालो आनी पवित्र पुस्तकाचो अर्थ आमकां दितालो तेन्ना आमचें काळीज भितरल्या भितर लासतालें न्हय. आनी त्याच वेळार उठून ते जेरुजाल्याक परत गेले आनी 11 जाण आनी तांचे सांगाता एकठवलेलीं आसलीं ती तांकां मेळ्ळीं आनी हांणी सांगलें, सोमी खरोच पुनर्जीवन जाला आनी सिमावांक दिसती पडला. आनी तांणी वाटेर घडलेली खबर दिली आनी कशे भाशेन उंडो मोडटा आसतना आपणें ताका ओळखलो तें सांगलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने वाटसूर आनी ठिकाणें. द वे, द ट्रॅव्हलर एंड द डेस्टिनेशन. म्हणजे मोगाळ भाव भयणीनो, आयज आमी कांय बरी खबर आयकल्या ती एमावसाचे वाटेवेल्या शिसांची आनी जेजू मदें जो एनकावंटर जालो, जो मेळप जालें ताचे विशीं आयचें शुभ वर्तमान आमकां सांगता. आयचें पयलें वाचप, दुसरें वाचप आमकां हे वाटेची एके भाशेन आनिकूय एक अर्थ कसो दिता. एक ल्हानसो नियाळ आयज आमी ह्या वाचपाचेर करुया. वाट आमी सगळीं जाणां आनी आमी सगळीं केन्ना ना जाल्यार केन्ना वाटसूर जाल्या, ट्रॅव्हलर जाल्यार तुमी केन्ना ट्रॅव्हल केला, वाटसूर जाल्यार. आमचें ट्रॅव्हलिंग जें आसा एज ट्रॅव्हलर्स वेगवेगळे तरेचे आमचें भोंवप वो भोंवडी आसा. थोडीं जाणां भोंवडी करतात वेगवेगळे जागे पळोवपाक. कित्याक ह्या आख्ख्या संवसारांत कांय बरे जागे देवान रचलेले आसात, सोबीत दिसतात. थंयसरलो अणभव वेगळेच तरेचो. आनी ह्या पासत आमी ट्रॅव्हलर्स जाता, ट्युरिस्ट जाता, भोंवता, भोंवडेकार. थोडीं जाणां भोंवतात वो असल्यो भोंवड्यो करतात कोणाक तरी मेळपाक वचपाक. ह्या देशांत जावन दुसऱ्या देशांत कोणाक तरी मेळपाक जाय. आनी भोव करून आतां आमकां जेन्ना आमचीं जायत्या जाणांचीं भुरगीं भायल्या देशांनी आसात, कोण लंडन आसात, कोण दुबय आसात, कोण अमेरिकेक आसात, आमचीं भुरगीं आसात तीं आमकां व्हरता, माय पाय चल या. भोंवडी आपल्या भुरग्यांक आनी आपल्या मोगाच्या मनशांक मेळूंक तांचे बराबर रावंक. कांय जाणां भोंवडी करतात शिकप करपाक आनी कोण भोंवडी करतात आपलें बिजनस करपाक. वेगवेगळे तरेच्यो भोंवड्यो. थोडीं जाणां भोंवडी करतात एक आत्मीक अणभव घेवपाक, अ स्पिरिच्युअल ट्रॅव्हल. ताका आमी म्हणटा पिलग्रिमेज, यात्रा आमची. आनी असली यात्रा करता आसतना ज्या जाग्यांचेर आमी वेता थंयसर हो देव अणभव आमी घेवपाक प्रयत्न करता. पूण आमी सगळीं भोंवडेकारां, आमी यात्रेकारां.
भाव भयणीनो, यात्रा जरी तर आमी करतले हांव, भोंवडी आमी करतले हांव, जाल्यार आमकां वाट गरजेची, वो रस्तो, वो रूट, खंयचे वाटेन वचपाचें, खंयचे वाटेन ना वचपाचें. आनी आमी भोव करून आमचे रोड वेज, आमच्या रस्त्या वयल्यान वेता आसतना तुमी जायत्या जाणांनी हें वापरलांच आसतलें, गुगल मॅप्स. गुगल मॅप्स वापरल्या केन्ना? खंय वचपाक जाय जाल्यार तो जागो घातलो, तूं पावलो. पावता आसतना जायते फावटी गुगल आनीक खंय व्हरोन पावयता. असलोय अणभव घडये तुमकां मेळ्ळा आसतलो. आनी जायते फावटी तुका वचपाक जाय तें तिकाण तुजें थंयच आसा, लागींच आसा, पूण गुगल तुका सगल्याक भोंवडायता पूण थिंगा पावयना. घडलां हे भाशेन केन्ना? जी कोण गुगल मॅप्स उजार करतात तांकां घडये अशें घडलां. जाल्यार भाव भयणीनो, नियाळ करूंक सोदता वो म्हणपाक सोदता तें हें, आमची वाट आसा, आमी वाट जाणा, आमचे रूट आमचे लागीं आसा. आमी यात्रेकार आमी भोंवता, जायते फावटी आमी पावता आनी आमकां बरे अणभव मेळटात. थोडे फावटी आमकां वायट अणभवूय हे असले वाटेर मेळटात. तर असलीच एक वाट एमावसाचे वाटेच्या शिसांची. आनी ही वाट मातशे वेगळी, कित्याक तांणी जी वाट धरलेली ती जेजू बाराबर रावन चलपाची. आनी तांणीच जे भाशेन सांगलां तशें संवसाराक सोडूंक येवचो आसलो तो मेसियस, सोडवणदार, तो होच म्हूण आमी रावताले. देखून वाट ताचे बराबर धरलेली, भोंवडी ताचे बराबर जाताली. पूण आतां अकस्मात तांकां दिसलें, जे भाशेन आमकां गुगल फटयता आनी दुसरे कडेन पावयता आनी आमी म्हणटा आरे चुकोन गेल्यात, परतून मागीर दुसऱ्यो वाटो घेवन आमी सोदता. घडये तांकांय जालें, आमी फटवले, जेजू नाच जालो, ताका मारून उडयलो. परतून ते घडये आपल्या कामाक ओ असली एक भोंवडी घडये कोणाक मेळपाक, कित्याक ते वेताले तें आमकां खबर ना, पूण कसलेय तरी कारणाक लागून ही भोंवडी करताले. सुमार 11 किलोमिटरांची वाट जेरुसाल्याक जावन एमावसाक वचपाक. गुगल ना, मोटोर ना, चलोन वेताले. आनी चलोन वेता आसतना कितें उलयताले? हो अणभव जो तांकां मेळ्ळा, म्हणजे आमी रावताले, आमकां अशें घडलें तशें घडलें, जेजूक धरलो, मारलो, त्या यादनिकांनी मारलो, त्या वडिलांनी मारलो, सगल्यांची खबर करीत ते चलता आसतना जेजू वाटेर बराबर, आपूण लागीं सरून तांचे बराबर वाट चलता. ही वाट चलता आसतना भाव भयणीनो, जेजून जी सगली समजणी तांकां दिल्या आनी ते समजणी घेतल्या तांणी, ते आमकां समजूंक बरें. आमचेय वाटेर आमकां जायते फावटी असल्यो खबरो मेळटात, बऱ्यो तश्योच वायट. आमची वाट सरळ करतल्यो आमकां उलोवपी मेळटात, वो अणभव मेळटात. थोडे फावटी आमकां दिशाभूल करतल्यो वस्तू आमकां मेळटात, म्हणजे आमच्या वाटे वयले आमकां कुशीन काडटा तसले. ह्यो संवसारी वाटो, संवसारी मनीस, वो जायत्यांची जाणवाय उलोवपांची आसात, खबरो आसात, वो थोडे फावटी आमकां आयज मॅनिप्युलेट केल्ले आसात. एक सोद जें आसा तें दुसरेच भाशेन गुटलावन दाखयल्लें आसा आनी आमचे मदलीं जायतीं जाणां फटवल्लीं आसात. भोव करून आमचें आयज राजकीय वातावरण आसा तातूंत आमकां दिश्टी पडटा कशे भाशेन आयज लोकांक फटयल्ले आसात, कशे भाशेन आयज लोकांक धमकायल्ले आसात. सांगता आसतना वाट एक भाशेन दाखयल्ली आनी एक डॅस्टिनेशन एक भाशेन दाखयल्लें, अशें 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 मेळटलें, हीं आश्वासनां आसलेलीं. पूण आयज पर्जा फटोवन खंय पावल्या आनी कसले दोशेर पावल्या हें आमकां सगल्यांक दिश्टी पडटा. भाव भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपान बागेवन पेद्रू उलोवन सांगता. आनी कितें उलयलो? जेजू जिवन जाल्या उपरांत आनी पवित्र आत्मो तांकां मेळ्ळ्या उपरांत धिरान आनी भियेनासतना ते उलयले. आनी तांतलो पयलो पेद्रू. आनी पेद्रू उलयता आसतना खेरीत भाशेन ह्या जुदेवांक सांगता, कोणें मारला तांकां? तुमी मारला. कोणा पासत आयिल्लो तो? तुमचे पासत आयिल्लो. तुमकां सोडवण दिवपाक, तुमकां बरेपण हाडपाक, तुमकां परतून बापाशी हाडूंक. कित्याक खुद देवान आपल्या एकल्याच पुताक तुमचे पासत पाठयल्लो, पूण नेणारपणान जावं वो दिशाभूल जावन वो कोणाचे फटवणेन वो कोणाचे धमकावणेन तुमी ताका खुर्सार खिळायलो. अजाप तें हें, जेन्ना आमचेर कोणेंय कितें असलें आमकां सांगलें, आमचे चुकी कडेन काडून दाखयल्यो जाल्यार आमकां कितें जाता? आमकां रोखडो राग येता.
असल्या मनशाचेर आमी आड वेता. थोडी पावटी कडेन आमकां ताका मारूंक दिसता, ताका नाच करूंक दिसता, ताका ट्रान्सफर करपाक दिसता, जायते भाशेचें आमकां दिसता. भोव करून जरी तर म्हाका लागता तसलें कोणें सांगलें जाल्यार हेजे देव जे आसले तांकां जेन्ना ते तोंडार सांगलें, तांचेय मदल्या घडये थोड्यांक जायत्यांक तशें जालें आसतलें. तरी पूण चडशे जाणांनी तांणी मानून घेतलें, वय आमची चूक जाल्या, आमी सोडवंडाराक खिडायलो, आमी सोडवंडाराक ना केलो, जाल्यार आतां आमी कितें करचें. तर आतां आमी कितें करचें म्हण विचारलां तेन्ना तांणी पवित्र स्नान घेतलें आनी पयली पवित्र सभा आसा तांचो आंकडो वाडलो. जायते जाण भितर सरले, तांणी सोत आसा तें मानून घेतलें. देखून क्रिस्ती धर्म भाव भयणीनो फांकलो सगल्याक. त्या वेळार जरी तर हांणी हे जे भोंवडेकार आसले, जायते यात्रेकारूय थंयसर आसले, कित्याक पास्कांची परब तांची जाल्ली, ते पास्कांचे परबेक जायते जाण आयिल्ले ते परते वचूंक ना आसले थंयच. थोडे जाण आपलें बिजनस करताले आनी असल्यांक सगल्यांक मेळ्ळे तेन्ना तांणी ही खबर मानून घेतली. भाव भयणीनो, आयज आमचे मदें असले जायत्यो वायट वस्तू जातात, चुकीच्यो जातात. तोंडार मारपी जायते जाण एके भाशेन प्रवादीक ताळो उबारतात, मानून घेवपी आसात गाय. आयज आमचे राजकीय फुडारी जे आसात ते नाका जाल्लें करीत आसात. 20 तारखेर एक गॅजेट आयलो आनी आमचो TCP डिपार्टमेंटान एक कन्वर्शन केलें, ऑर्चर्ड टू सेटलमेंट. सुमार 62,000 स्क्वेअर मिटर्स एका दोंगरार, मोर्जे दोंगरार. आतां पयर ह्या दिसांनी बिलां पास जाता थंयच आसात आनी हीं बिलां जीं पास जाल्लीं आसात आमच्या एसेंब्लीन, ताचेर जायत्या जाणांनी आपलो निशेध मारला. आनी कितें घडटलें आतां ताचेय विशीं सांगलां की हीं बिलां जीं पास केल्लीं आसात तें कितें मनान दवरून केल्लें आसा, कोणाक फायदो करपाक केल्लें आसा. आनी त्या उपरांत आतां रोखडेच गॅजेट्स भायर सरतात. जे कोणाच्या नांवार हीं कन्वर्शन्स केल्लीं आसा ते गोंयकारूय न्हय, कोण भायले, कोण बिजनसमॅन, कोण रेड्डीज आनी कोण रामचरण आनी असलीं नांवां आसात. आमचे एक्टिविस्ट आसात तीं सगळें दाखयतात, एक्सपोज करतात. पूण जेन्ना अशें घडटा तेन्ना जे कोण ही वाट दाखयतात तांकांच ना करतात, तांकां थोंड करतात. सत्यपाल मालीक आमचो गव्हर्नर, एक्स गव्हर्नर, ह्या दिसांनी ताचे विशीं कितें जाता तें आमी घडये जाणाव. जायत्यो वस्तू ज्यो घडलेल्यो आसात ताचे विशीं सांगता आनी तातूंतली एक ताणें सांगल्या, आमचो गोंयचो सरकार जो करप्शन करता, आमचो CM करप्शन करता, ताचे विशीं हांवें जेन्ना प्रायम मिनिस्टराक सांगलें तेन्ना त्या करप्शनाचेर ताणें आड एक्शन घेवचे सुवातेर म्हाकाच ट्रान्सफर करून उडयलो. एक प्रवादीक ताळो, एक बरें सांगपी आसा ताका हिंगाचो नाच केलो. येद्या व्हडल्या गव्हर्नराक जरी तर हे भाशेन केलो जाल्यार आमचे मदले आतां जे कोण एक्टिविस्ट म्हणलेले आसात, जे कोण प्रवादी जावपाक सोदतात, तांचें कितें जातलें हें हांवें सांगपाक नाका. आमकांय दिसती पडटा आमचे भोंवतणी जें जाता, जे कोण सरकारा वाटेर ना तांकां रोखडे ट्रान्सफर येतात. आनी बोगलेक न्हू, पयस पयस तुज्या घरा लागीं न्हू, मुद्दम त्रास करपाक. म्हणटच जे कोण आमदार मंत्री आसात आनी जाणी हें सगलीं नाटकां केल्लीं आसात तांकां उजवाडाक येवपाक नाका, सारकी वाट धरपाक नाका. आनी ते वाटेंतली कुशीन काडपाक जायते फावटी आमकां वेगवेगळे कार्यक्रम दिल्ले आसात. खुशाल जायात, नाचात, फुटबॉल खेळात, टुर्नामेंट करात, प्रोग्राम्स करात. थंयसर आमकां मागीर स्किम्स दिसती पडटात, स्किम्स दाखयल्ल्यो आसात, हें मेळटलें तें मेळटलें. ह्यो ज्यो स्किम्स आतां भायर काडलेल्यो आसात सोदूंक वचत जाल्यार एकूय सारकी मेळना. इम्प्लिमेंटेशन ते एकूय स्किमीचें सारकें जायना. आमी मागोवंक वचत जाल्यार जे कोण डिपार्टमेंट्स आसात तांकांय सारकी खबर ना, पूण ताचो प्रोपगंडा केल्लो आसा. कित्याक आमची वाट जी आसा, आमी वाटेन जी चलता तातूंतली आमकां दिशाभूल करून दुसरेच वाटेन पावोवपाक एमावसाचे शीस पावलोले. पूण जेजू जेन्ना लागीं सरलो तेन्ना सगळें सारकें जालें. ताणीच म्हणलां कांय बरीं उतरां, तो आमचे लागीं उलयतालो तेन्ना आनी पवित्र पुस्तकाची आमकां समजणी दितालो तेन्ना आमचीं काळजां भितरल्या भितर उलपतालीं न्हय.
मातसो वगत न्हू 11 किलोमीटर चलपाक कितलो वगत लागतलो तो आमकां खबर आसा. हिंगासान सांकवाडे पावपाक आमकां कितलो वगत लागलेलो? सुमार 11 किलोमिटरांची वाट आसा आमच्या चिखले तावन सांकवाडे. आमी चलून गेल्ले आमकां कितलो वेळ लागलो? जायतो वेळ लागलो सकाळी पावता म्हणल्यार. जाल्यार ही आख्खी वाट चलता आसतना कितल्यो वस्तू जेजू तांचे लागीं उलयल्लो आसतलो. त्या बरोबर पावल्या उपरांत ताणें म्हणलें जेजूक आतां दीस पडलो, राव आमचे बरोबर. रावल्या उपरांत रोखडेच कांय जेवचें ना. जेवपाक रावता म्हणल्यार आनीकूय थोड्यो वस्तू उलयल्ल्यो. हें सगळें उलयता आसतना आमचीं काळजां भितरल्या भितर उलपतालीं न्हय. आमी जेन्ना कितें आयकता, देवाच्या उतराचें मोडप आयकता, सेरमांव आयकता, वो जे आमचे एक्टिविस्ट उलयतात ते आयकता, वो आमचे आदले मनीस जांकां एके भाशेन सोतायलोले आसात ते उलयतात, आमच्या काळजांक कितें तरी जाता काय? देवाचें उतर आयकता तेन्ना आमचीं काळजां उलपता काय? वो फावो तें मोल आमी ह्या उतरांक आयज दिता काय? आनी ज्या मेरेन भाव भयणीनो आमी ह्या उतरांक मोल दिवचें ना त्या मेरेन आमी तेच चुकीचे वाटेन चलत आसतले. तेच चुकीचे वाटेर आमी घुस्पवत आसतले. थंयच आसा जें कितें आमकां पावपाक जाय आसलें थंयच आसा, पूण तरी पूण आमी पावची ना. आनी अशें आमच्या जिवितांत जाल्लें आमकां दिसती पडटा. आनी ह्या पासत आमकां सोडयतलो जाल्यार कोण? आयच्या दुसऱ्या वाचपान बागेवन पेद्रू आपली पयली चीट बरोवन उगडास करता. आनी खेरीत भाशेन ही चीट सुरवात करता आसतनाच तो सांगता, तुमकां क्रिस्ताच्या ओमोलीक रोगतान सोडयल्यान, तुमकां सोडयल्या तें भांगार आनी दुडू आनी पदवी न्हू, तुमकां सोडयल्या ती ह्या संवसाराचे मनीस न्हू, तुमकां सोडयल्या ती आनी कसलीच पदवी न्हय, पूण जेजूच्या भोव ओमोलीक रोगतान तुमकां सोडयल्यान. आनी आयज पासून जेजूच्या भोव ओमोलीक रोगताक जरी तर आमी लागीं येवपाक शकता जाल्यार आमकां ही सोडवण मेळूंक शकता. आनी ज्या मेरेन आमी जेजूक मानून घेना, ज्या मेरेन जेजूचें ओमोलीक रोगत जें आमचे पासत वारयल्लें आसा तें आमचेर घेना, भावा भयणीनो आमची सोडवण जावचीच ना. आमी आसात त्याच निराशीपणान मरतले. आमी आसात तेच आमचे हर्ट्स घेवन आमकां हिंगा दुखयला, थिंगा दुखयला, हाणें दुखयला, ताणें दुखयला, हेंच घेवन आमी उरतले. जे कोण आमकां वायट करतात तांचेर आमी बोटां मोडून शिराप घालीत रावतले. पूण जरी तर आमी ही वाट समजना आनी जें कितें आमकां दाखयलां तें मानून घेना जाल्यार आमी थंयच आसतले. तर आमचे दोळे उगडूंक गरज. जेन्ना जेजू तांकां मेळ्ळो आनी तांचे बरोबर बसून जेवण केलें, उंडो मोडलो देवाक दिन वाचून आनी तांकां दिलो, तेन्ना तांणी ताका सारको अडकलो. इतलो वेळ फकत काळजां उलपतालीं जाल्यार आतां खरेपणी जेजूक अडकलो. जेजूक अडकल्या उपरांत जेजू नाच जालो तांच्या दोळ्या मुखावेलो. एक फावटी जेजूक अडकलो, एनकावंटर जालो, त्या उपरांत आमी जेजूक बोळसान घेवन भोंवपाक गरज ना. हो तेन्ना आमी गळ्याक घातलां तें हाताचेर, कानाचेर, नाकाचेर काडलां तें कित्याक उपकारो ना. पूण काळजान जेजूचो अणभव जो आसा तो आमकां पुरो मुखार व्हरपाक, कोणाक भियेनासतना सोत उलोवपाक तितलेंच पुरो. आनी तितलेंच पुरो जाल्यार त्या वेळार जंय आमी आसा थंय तावन परतो येवपाक एकदम गरजेचें. हे शीस जे गेल्ले आनी तांणी जेजूक सांगलेलें दीस धारीर पडलो, आतां रात जावपाची आयली, राव आमचे बरोबर. तेच शीस तेच रातीक उठून परतून आसात तशेंच तेच घडये परतून ह्या 11 शिसांक म्हणजे जुदास तांचे मदें नासलो तांकां मेळूंक परतून आयले आनी ही खबर तांणी तांकां दिली. ओय सोमी खरोच पुनर्जीवन जाला, सिमावांक दिसती पडला, आमकां भेटला. आनी कशे भाशेन तो उलयता आसतना काळजां उलपलीं आनी ताका उंड्याचे मण्णेन जें जेजून म्हणलेलें हें म्हज्या उगडासाक करात तें म्हणलें तेन्ना आमी ताका अडकलो हें सांगलें. आयज आमी सगलें आयकल्या उपरांत, सगलें पळयल्या उपरांत, सगलें अणभवल्या उपरांत जेजूक घेवंक तयार आसा काय? दर दिसाक खरो जिवो जेजू ह्या आल्ताराचेर हाजीर जाता. हो उंडो आनी सोरो बेस्तो एक उंडो आनी सोरो न्हू, नॉट जस्ट ब्रेड एंड वायन, पूण हो उंडो आनी सोरो आसा तो जेजूचें मांस आनी रगत खुद जेजूक ह्या आल्ताराचेर हाजीर करपाक आमकां ही देणी सृश्टींतलीं घेतलेलीं, देवान आपल्या बरेपणान आमकां दिल्लीं, ही आमी उगडास करता.
जाल्यार तें घेवन ह्या जेवणान वांटो घेवन जेजूक जेन्ना आमी भितर घेता आनी मुखार चलता तेन्ना भावा भयणीनो आमचें जिवीत सारकें जातलें. तर आमकां ही कृपा मागुया. हो अणभव आमी घेता तेन्ना समजून घेवपाक ह्यो वाटो सारकी वाट आसा ती चलूं आनी सारकी वाटेंतली आमी कुशीन चल्लेलीं आसा दिशाभूल जाल्लीं आसा जाल्यार जाणा जाल्या उपरांत सारके वाटेर येवपाक आमकां घटाय मागुया. जायते फावटी आमी जाणा सगल्यो बऱ्यो वाटो आमी जाणा पूण तेंच आमी करिना. साद्यो वस्तू कालच्या दिसाक आमी अतडे केलो, जायतें सांगलें, जायतीं जाणां येवंक ना, थोडीं जाणां आयलीं आनी थोडीं जाणां येवंक ना तांकां जायतीं कारणां आसात. काल आमच्या गांवांत काजारूय आसलें, काल आमच्या गांवांत आनीक एक फुंगसांव आसलें जें चडशे चिखलेकारांक खबर पासून ना कितें तें, पूण आमच्या ग्रावंडाचेर जालें. म्हाका आजून पासून सारकी खबर ना कित्याक कांयच नोटीसूय येवंक ना, कांय खबर येवंक ना. नाजाल्यार पंचायतीन जावन आमकां नोटीस येतात एनावन्स करपाक. पूण कितें तरी फुंगसांव चल्लेलें आसा, पंचायत राज सेलेब्रेशन म्हणलेलें आसा. घडये थोडीं जाणां थंयसर पावलीं वा थोड्यांक जाणांक घडये खबर पासून ना आमच्या भोंवतणी कितें जाता तें. जायते फावटी आमी जाणा जावन असल्यो बऱ्यो वस्तू आसात त्यो आमी विचून काडिना, पूण जें कितें आमकां कितें मेळटलें अशें दिसता वो आमकां दाखोवपाक जाय, म्हजोय आंकडो लावपाक जाय, हांव आसलो सर अशें म्हणपाक जाय जाल्यार आमी थंय पावता. आनी जंय आमकां आंकडो लावपाक कोण पडना, येयल्लो काय येयना थंयसर आमी पावना. तें कितलेंय बरें आसूं, कितलें फायद्याचें आसूं, कितलेंय गरजेचें आसूं, तर आमकां ही घोटाय जाय सारकें तें विचून काडपाक, बरें तें विचून काडपाक. आनी बेश्टेच खंय वेता म्हूण गेलो, येता म्हूण येयलो तसलें जायना जावपाक. तो ही कृपा आमकां हे मिसाचे भेटीन मागुया. हो जेजू आतां ह्या आल्ताराचेर आमचे पासत येता, ताच्या मासा रोगतान आमी पवित्र जावुया. सगळीं उबी रावुया. सतमंता देवा, सोरपदविधार बापा, स्वर्गान पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुम्या, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ संभवलो, आंकवार मरितान जल्मलो, पोंस पिलाकाल ताणें गोश्ट सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निखिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गाक चडलो, सोरपदविधार बापाच्या सुवात बसलो, पितांच्यान मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो, सतमंता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सुबेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमची थोडीशी मागणी आतां देवा मुखार आमी दवरुया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपले जिविताचे देखींतल्यान जेजूचो नीज पाटलाव करून आपले पोरजेक ताचो उपकार जावंक बापाचो आदार मागुया. आयकून घे बापा. आमचो देश कारभार चलयताल्यांनी धर्मा मदें वेगळो चार करिनासतना आमच्या देशांत बरेंपण हाडूंक बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमच्या कुटुंबाच्या दर एका वांगड्यान आपल्या कुटुंबान जेजूक पयलो आनी वयलो जागो दिवन ताच्या पावलांनी आपले पावलां मारूंक वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. ही वेदी भोवतण्यांनी एकठांय जाल्ल्या आमा समेस्तांनी समाजांत पयसल्यांत आनी किकोण केल्यांत ताचे सवे आपल्या कोरण्यांनी हुस्को आनी मोग दाखोवंक बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमची जण एकल्याची खासगी मागणी ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. आमचे फिरगुजी पासत मागुया. जो वावर आमी हातान घेतलेलो आसा तो बेगीन बऱ्या शेवटाक पावूंक आमी मागुया.
आमचे मागणे ऐकून घे बापा. सर्गींच्या बापा, तुजे मुखार आमी दवरल्यात ती तुज्या भुरग्यांची मागणी दयेन आयकून घे आनी तुजे कुशे प्रमाणे ती आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. गायन घेवया C15 पेज नंबर 34. C15. तुझ्या उदारपणांत आमकां दिलाय तो तुमी दिलान म्हज्या जिवावरांतलो सृष्टीच्या रचनेला वाचता तुझ्या उदारपणांत आमकां दाखोवचो म्हज्या भाव भयणींनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या खातीर बलिदान आपल्या मनाक आनी मनेक आमच्या आनी आमच्या पवित्र विचाराक सर्वेस्पोर मानून घेवं. बोमोगाळ बापा, तुज्या पुताक तुवें कुर्सार मारूंक दिलोय, पूण मरणाच्या घासान ताका साणूंक नाय. आमचे खातीर ताका पुनर्जीवन केलोय आनी आतां ताची मोहिमेवंत कूड आनी रगत आमच्या हातांनी तूं घालताय. उपकारी मनान ही कूड आनी रगत तुका भेटूंक आमकां फावो कर आनी तांचे गोठायेन आमचे जिणेची घडितां भावार्थाचे नवे नदरेन पळोवंक आनी दर दिसाची आमची वाट नवे उमेदीन तांकूंक मोयपासान आमकां कुरपा दी. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो, पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या दबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली, सासणाच्या जिविताक जल्मलोलीं उजवाडाची भुरगीं ताणें आमकां केलीं आनी बावार्थ्यांक उगडलीं दारां सर्गींची. आमा पातक्यांक ताच्या मरणान मरणांतली सोडवण फावो जाता आनी ताच्या पुनर्जीवनपणान सगल्यांक नवें जिवीत उपजता. देखून पासकांच्या संतोसाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सर्व दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आनी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक
तुमची पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुटपोर गोठुया. तुझ्या खुर्साने फुलोची पोळपोळा पूर्वी तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागेवन जुजे, बागेवन धर्मदुतां, बागेवन जुजे वाज आनी बागेवन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सुरपुद्वेदार बापा सुरवंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. सगळीं आमी यात्रेकारां आनी आनंदान आमी आमची वाट चलता. वाटेर चलता आसतना घोडये आड्डून पडल्या, वाटेर चलता आसतना घोडये दिशाभूल जाल्लीं आसा, वाटेर चलता आसतना घोडये जायते फावटी आमी सांडल्या. तर वच जेजू आमच्या हाताक धरून आमचे बराबर चल म्हूण आमी मागुया आनी जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनांतल्यान बापाक उलो मारुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशेन वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी परमणी तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ जो जियेतान राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिरीत संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिरीत संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिरीत संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. पण तुझ्या एका चुकान म्हाका बरें केलें. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणें.
मोगाळा जेजू मोगाळा तूं जेजू भोव पवित्र संस्कारां तूं भोव पवित्र संस्कारां हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव सोत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारांत घेवन संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणटो आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये तूं म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकपडटा तुका एकवटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन
उंडो मोडटा आसतना शिसांनी सोम्याक जेजूक वळखलो. सर्वेस्पराक जोय. प्रार्थुया. सर्व बुजवणेच्या बापा, खोंतीबरीत आनी निराशी जाल्ल्या शिसांची मोत उजवाडावन वाटेर जेजून तांची काळजां नव्या बरवशान लासोशी केली आनी तांचे बरोबर जेवणाक बसून उंडो मोडटना आपणाची ओळख दिवन तांकां उतरां व्हरत्या संतोशान आनी शांतीन भरले. असली शांती, बरवासो आनी संतोश भोव करून ह्या जेवणार ताणें आमकां भोगूंक दिल्यान. आतां आमकांय आमच्या घरच्यांचे, शेजाऱ्यांचे आनी दिसान दीस आमचे वाटेर मेळटल्यांचे शांती दिवपी आनी संतोश बरवसो वाडोवपी सांगाती कोर. हे परी तांचें आनी आमचें जिवीत सर्गीच्या आनंदान प्रकाशभरीत जावं दी. हे आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. बसुया. आयज पास्कांच्या काळाचो तिसरो आयतार. ह्या तिसऱ्या सुमानान आमी आतां भितर सरल्या. गेल्ल्या आयताराक इगोर्जेन दान जाल्लें 27,120 रुपया. दाबोलीं कॉपेलान 715 रुपया. सगळे मेळून 27,835 रुपया. फुडलो आयतार निमणो आयतार एप्रिलाच्या म्हयन्याचो आनी त्या दिसाक आमचे फिरगोजेन आमच्या भुरग्यांचो पयलो कुमन्यांव जातलो. खेरीत भाशेन ह्या दिसांनी आतां आयज मिसाचे भेटीन आमी तांचे पासत मागलां. ह्या दिसांनी सद्दां आमी मिसान ह्या आमच्या भुरग्यां पासत आमी मागता. तुमच्याय घरांनी जेन्ना तुमी मागणे करतात, तेर्स करतात, ह्या भुरग्यां पासत खेरीत भाशेन मागात. तांची तयारी करतल्या संदेशकारां पासत आनी तांच्या आवय बापाय पासत तुमी सगळ्यांनी मागचें म्हूण तुमकां विनंती. पयलो कुमन्यांव जावचे पयलीं ह्या भुरग्यांचें पयलें कुमसार जातलें आनी पयलें कुमसार भाव भयणीनो आमी समोरपाक जाय. आमी कुमन्यांवाची घडी व्हडली पार्टी करतल्या, पूण पयलें कुमसार केन्ना सेलेब्रेट केला तुमी? हे पावटी करया आमी. 28 तारखेर आमच्या ह्या भुरग्यांक पयलें कुमसार जातलें. तांणी आपली तयारी बरे भाशेन करूंक आनी तांचे बरोबर तांच्या घराब्यांनी ही तयारी करूंक आनी आमी सगळ्यांनी ही तयारी बरी भाशेन करून जेजूक घेवंक तयार जावंक 28 तारखेर सांजेर 4 वाजता त्या भुरग्यांक आनी तांच्या आवय बापायक कुमसारांचो साक्रामेंत जातलो. आयतारा दीस 3 मिसां जातलीं. पयलें मीस 6:30 वाजता मांडावळ करपी सान गाब्रियल समुदाय वॉटर टँक आनी आवर लेडी ऑफ फातिमा समुदाय कॉटेज हॉस्पिटल. दुसरें मीस 8 वाजता मांडावळ करूंक सेंट विन्सेंट de पॉल समुदाय रेजिना मुंदी. आनी तिसरें मीस कुमन्यांवाचें मीस जातलें. भोव पवित्र संस्काराची भोजवण बुधवारा दीस सांजेर 7 वाजता आमी परतून सुरू करतल्या. ह्या बुधवाराक सांजेर 7 वाजता भोव पवित्र संस्काराची भोजवण जातली आनी दर शुक्रारा सकाळीं 6:30 वाजता मिसाचे पयलीं भोव पवित्र संस्काराची भोजवण जातली. तशेंच शनिवारा दीस ऑब्लिगेशन मास इंग्लीश मीस शनिवारा दीस सांजेर 6 वाजता दाबोली कॉपेलान सांजेर 6:30 वाजता. ह्या सुमानान मिसा 29 29 एप्रील 7 वाजता मारियो झेवियर हाच्या दुसऱ्या वर्साचें मीस. 24 तारखेर म्हणजे फाल्यां पादविगाराचो जल्माचो दीस. पादविगार कोण? हांव पादविगार. म्हजो जल्माचो दीस आनी तुमकां सगल्यांक जल्माच्या दिसाक आमंत्रण करता. व्हडली पार्टी आहा सकाळीं 7 वाजता. त्यावन व्हडली पार्टी आनीक जावपाक जायना, तर तुमकां सगल्यांक आमंत्रण करता. फाल्यां 7 वाजता मिसाचे भेटेन म्हजे बराबर येवन म्हजे पासत मागूंक आनी म्हजे बराबर मागूंक तुमकां सगल्यांक आमंत्रण करता. आनी हांव जाणा तुमी म्हाका जाय ते गिफ्ट दिवपाक सोदतात. आनीक हरशीं हांव गिफ्ट घेयना, पूण ह्या वर्साक हांवें चिंतलां हांव गिफ्ट घेतलो. पूण म्हजे लागीं शर्ट जायते आसात, पॅन्ट जायते आसात, आख्खें सेट आसा 7 दिसान घालपाचें कॉलेजीक वचपाक. म्हणटच शर्ट पॅन्ट हाडनाकात. म्हजे लागीं वॉचीसूय बीन जायत्यो आसात, फकत टायम फाल्त आसा, टायम पावना. वॉचीस जायत्यो आसात, ह्या पासत वॉचीसूय बीन म्हाका हाडनाकात. फुलां हाडीत जाल्यार ती फकत बर्थडेच्या दिसाक आनी दुसऱ्या दिसाक मातशें उत्तली, मागीर भावतली, काबार जातली. फुलांय हाडनाकात.
मेजार दवरपाक म्हाका मेजाचेर जागो ना म्हणटच टेबल पीस आनी ते सायडीक कितें विंडो पीस म्हणटा तसले कांयच हाडनाकात. पूण म्हाका गरज आसा हे पावटीक फकत दुडवांची, पैसा बोलता है. आनी हे पावटीक म्हाका म्हज्या जल्माच्या दिसाक पयशे जाय. तुमी सगल्यांनी म्हाका फकत पयशे दिवचे. पूण ते दिता आसतना मातशें एक बदल करपाक जाय. तुमी जरी तर कोण चॅक्स बीन काडपाचे आसात जाल्यार म्हज्या जल्माच्या दिसाक म्हज्या नांवार चॅक काडपाची न्हू. ती चॅक काडपाची फाब्रिका दे इग्रेजा दे चिकाली आनी ती दिता आसतना आमच्या ऑफिसान दिवपाची आनी ताका सांगपाचें पादविगाराच्या जल्माच्या दिसाचो गिफ्ट फॉर रूफ रिपेर्स. रूफ रिपेर्स भाव भयणीनो चल्लेलो आसा, पयशांचो आनीकूय गरज आसा. तर म्हज्या जल्माच्या दिसाक जितलेय गिफ्ट तुमी दिवपाचे चिंतल्यात ते सगळे रूफ रिपेर्साच्या नांवान तुमी दिवचे म्हूण हांव तुमकां विनंती करता. आनी दिता आसतना मातशें सांगचें हे पादविगाराच्या जल्माच्या दिसाचे. मागीर हांव सगळे मेजतलो आनी मागीर शेव मारतलो की हांवें दिल्यात म्हूण. म्हणटच सगल्यांनी तुमी जल्माच्या दिसाक येवचें. कोण गिफ्ट दिवपाक सोदना तांणी पासून फाल्यां सकाळीं 7 वाजता मिसाक येवन आमी बाराबर मिसाची भेट भेटोवया. एक वेकन्सी आसा आमचे इगोर्जेन कुकाची. तुमकां कोणाक जर तर बरें रांदपाक कळटा जाल्यार तुमी एप्लाय करूंक जाता. आमच्या कुकाक आनीक एक बेटर पास्चर्स आमी ताका मुखार धाडलेलें आसा. तर तुमकां कोणाक जरी तर खुशी आसा रांदपाक आनी बरें रांदूंक कळटा रुचीचें, तुमी आमच्या ऑफिसान मातशें कॉन्टेक्ट करचें. आमचे पास्कांचो आशिर्वाद सोंपला. फकत 2 समुदाय उरल्यात. सांत आगोस्तीन समुदाय टेलिफोन एक्सचेंज आनी सांत गाब्रियल समुदाय वॉटर टँक. 26 व 27 तुमची आशिर्वाद जातलो. फाल्यां म्हणल्यार आमी कळयतले हांव 26 काय 27 ते. जरी तर तुमची आनी कोणाचीं घरां उरलेलीं आसात आशिर्वाद जायनासतना जाल्यार तुमच्या फिरगोज गवडीक सभेच्या वांगड्याक APCच्या वांगड्याक कळोवचें, नाजाल्यार आमच्या इगोर्जेच्या ऑफिसान कळोवचें. समुदायाच्यो जमाती आयज आवर लेडी ऑफ वेलंकनी समुदाय रेंद्राबाट साल्वादोर लुकस हांच्या घरांत 5:30 वाजता. 25 होली फॅमिली समुदाय नाकेली फातिमा फेर्नांडीस हांच्या घरांत सांजेर 7 वाजता. भाव भयणीनो, तुमची देणगी ह्या दिसांनी ह्या आमच्या वावराक जायती आयिल्ली आसा. त्या पासत तुमकां खेरीत भाशेन दिनवासता 77 बऱ्या देखणाऱ्यांनी 2000 दिल्यात. 4 जाणांनी 2500, 2 जाणांनी 3000 आनी 2 जाणांनी 4000, 1 जाणांनी 5000, 12 जाणांनी 10000 दिल्यात. 2 जाणांनी 15000 दिल्यात. एक बऱ्या देखणाऱ्यान 33000 दिल्यात. एक बऱ्या देखणाऱ्यान 50000 दिल्यात आनी एक बऱ्या देखणाऱ्यान 1,00,000 रुपया दिल्यात. तुमकां आनी तुमच्या ह्या उदारपणाचेर आमी देवाचो आशिर्वाद मागता आनी तुमचे फिरगोचेचो वावर बरे भाशेन बेगीनूच जावपाक आमी मागता. आनी हो वावर आमी नेटान करता. सद्याक वयर आमचे नळे बंद करून जाले. आतां ह्या वाटेक सायडीक आयिल्ले आसात आनी तें जाल्या उपरांत आमी मागीर पाटुसाक हात घालतले. ह्या दिसांनी मातशें वयर सकयल जायत जाल्यार मातशें तुमी भितर सरता आसतना समजून घेतली म्हूण रावता. देवाचे कृपेन आनी पवित्र सभेच्या कायद्या प्रमाणे लग्न जावंक फुडें सरतात. स्तानिस्लावस मारियो फेर्नांडीस तो पूत कायतान फिलीप फेर्नांडीस आनी शेवेरिना फेर्नांडीस हांचो रावता राया लग्न जावंक सोदता. स्विझल सॅनी आल्बुकेर हिचे लागीं ती धूव सालुझीन आल्बुकेर आनी मारिया क्रिस्तिना लुसिंदा फेर्नांडीस हांची रावता आल्तो चिकाली. एल्टन ब्रायन डिकोस्टा तो पूत आल्बर्ट आंतोनियो डिकोस्टा आनी बेर्नादीन डिकोस्टा हांचो रावता चिकाली. लग्न जावंक सोदता आंजेला रोजिना सोजा ती धूव सांतान सोजा आनी एलिझा सोजा हांची रावता नावेली. तांचे मदें लग्न जावंक कसली आडखड आसा जाल्यार सांगून दिवचो कायदो लागता. आनी त्या चड ही तरणाटीं जीं नवो क्रिस्ती कुटुंब करूंक फुडें सरतात तांचे पासत मागूंक आमकां सगल्यांक कायदो लागता. कालच्या दिसाक आमचो अर्थ डे सेलेब्रेशन जालो. जो सेटअप केल्लो आसा तो थंयसर दवरलेलो आसा. आयज तुमकां सेल्फी काडपाक
तुमी वयचो सेल्फी काडचो आनी मागीर वॉट्सॅप स्टेटस आनी इंस्टाग्राम स्टेटस आनी सगळे स्टेटसांचेर घालचें, कित्याक सृश्टी विशीं आमी उलोवपाक जाय, सृश्टी विशीं आमी हो प्रचार करपाक जाय. अर्थ डे म्हणटात तो करीत भाशेन हें आमच्या सृश्टी विशीं अवेरनेस करपाक आनी त्याच बरोबर आमचो जण एकल्याचो एक आमी प्लेज करपाक की हो संवसार आमी राखतले, सांबाळटले. तर कालच्या दिसाक घोडये सगळीं पावूंक ना, पूण आयच्या दिसाक ही ल्हानशी वस्त करून तुमच्यान तें करूं येता. सगळीं उबी रावया. सुर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सुर पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात, जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे गायन घेऊया. F7 पेज नंबर 88. F7.